नमस्कार, पळोवया प्रायम खबरो. एफडीएन मॅगी जाहीर केली मिस ब्रँडेड. 15तली 9 सॅम्पलां एमएसडीक फेल. प्रुडंटान रिपोर्ट केल्लो एक्सपोज. एफडीएच्या नव्या रिपोर्टांत मॅगी फेल. सध्या तरी बीजेपी बरोबर थर्ड फ्रंटाचेर मायकलाची मिडियाक जाप. लोकांक नाका असल्यार ताळगांवच्या शेतांतले रस्ते ओडिपींतल्यान काडपाचे उतर. मडकय एक्सिडेंटांत एकलो आगताक गेलो. ट्रकाचो मोटरसायकलीक धपको. ड्रायव्हर पळून गेल्ल्यान लोक चाळवलो. हायवे आडायलो. ड्रायव्हराक अटक. ख्यास्त माफ करची म्हूण मिकी पावलो राज्यपाला मेरेन. माफीचो अर्ज राज्यपालान विचारला सरकाराक. मुख्यमंत्री पार्सेकाराच्या निर्णयाचेर सगळ्यांची नजर. बोमा महानंदूजी नायक मेमोरियल हायस्कुलांत मिड डे मिलांत पाल. भुरग्यांक वीख बादा. 22 भुरग्यांक घाली बेतके सरकारी भलायकी केंद्रांत. पर्यटन मंत्री दिलीप परुळेकारान वेंचणूक प्रतिज्ञापत्रांत दिल्या चुकीची शिक्षणीक पात्रताय. 2007त बीकॉम जाल्लो परुळेकार 2012त जालो 12वी पास. आयरिशाचो आरोप. खबरो विस्तारान. गोंयच्या एफडीएन मॅगी नूडल्स मिस ब्रँडेड म्हणून घोशीत केल्या. मॅगी आड कायदेशीर कारवाय करपाचे संकेतय एफडीएन दिल्यात. मॅगीच्या ह्या सॅम्पलांनी मोनोसोडियम ग्लुटामेट मर्यादे भायर आसा म्हूण रिपोर्ट आयला. लॅड मात मान्यताये परस उणें आसा म्हूण रिपोर्टांत म्हळां. देशभर मॅगीचेर नेगेटिव्ह रिपोर्ट येताले तेन्ना गोंयच्या एफडीएन मॅगी क्लीन चीट दिल्ली. मात प्रुडंटान एफडीएचे रिपोर्ट एक्सपोज केल्या उपरांत एफडीएक नव्यान टेस्टी करच्यो पडिल्ल्यो. मॅगी नूडल्साची 23 सॅम्पलां एफडीएन टेस्टी खातीर घेतिल्ली. तातूंतल्या 15 सॅम्पलांचो रिपोर्ट आयला. वट्ट 9 सॅम्पलां एमएसजी टेस्टीत फेल जाल्यात. लीड मात तातूंत मर्यादे भितर आसा. एमएसजीच्या मर्यादे भायर प्रमाणाक लागून गोंयच्या एफडीएन मॅगी नूडल्स मिस ब्रँडेड म्हूण घोशीत केल्या. अजापाची गजाल म्हळ्यार गोंय एफडीए उपसंचालकान मॅगीचो बोवाळ सुरू जाल्लो तेन्ना मॅगीक लिडूय ना आनी एमएसडी ना म्हूण क्लीन चीट दिल्ली. आतां मात गोंयचेच रिपोर्ट तिच्या वक्तव्याक फट थारायतात. 2.5 parts per million. What is the report? Less than 2.5? It is not detected. So it is less than 2.5 parts per million. It is not detected. Okay, and what about MSG? Monosodium glutamate also is not detected. Okay, samples. In the samples which are already tested. प्रुडंटान हो विशय बरोच लावन धरिल्लो. त्या उपरांत एफडीएन नव्यान टेस्टी केलो. टेस्टी खातीर 7 सॅम्पलां दिवचलच्या प्लांटांतल्यान आनी बाकीची सॅम्पलां पश्चिम बंगालच्या प्लांटांतली घेतिल्ली. बांबोळेच्या लॅबांतल्यान टेस्टीचो रिपोर्ट आयल्या उपरांत मॅगी नूडल्स आड 2006च्या फूड सेफ्टी अँड स्टँडर्ड एक्टा खाला कारवायेचे संकेत दिल्यात. गोंयच्या लॅबांतलो रिपोर्ट आयला. अजून मैसूरच्या लॅबांतले रिपोर्ट येवपाचे आसात. मिडियान बोवाळ घाल्या उपरांत एफडीएचे रिपोर्ट जाग्यार आयल्यात. प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर महेश गाडी आनी चेतन गवस. लोकांक नाका जाल्यार फाटल्या ओडीपी प्लॅनात दाखयल्ले शेतांतले रस्ते काडून उडयतले म्हणून उत्तर गोंय पीडीएचो अध्यक्ष मायकल लोबो उलयला. बिल्डर लॉबीची भर घालूंक ताळगांवच्या शेतांतल्यान कशे रस्ते घाल्यात ते प्रुडंटान एक्सपोज केल्ले. नव्या ओपीडीत 1 मीटर पासून शेत जमीन बदली जाल्यार आपूण पीडीएस सोडटलो. आपूण थर्ड फ्रंटा बरोबर वतलो काय ना तें वेळ सांगतलो. सध्या आपूण बीजेपीत आसा म्हूण मायकल उलोवन गेलो. ताचे आड उलोवंक खंय काँग्रेसीचे प्रवक्त्यांक फंडिंग चल्लां. 4 दिसां फाटीं प्रुडंटान ताळगांव ओडीपी एक्सपोज केल्लो. पर्यायी रस्ते आनी एक्सेस आसूनय 2006चे प्लानांत शेतांतल्यान कशे तरेन रस्ते दाखयल्या ते एक्सपोज केल्ले. लोकांक नाका जाल्यार फाटले ओडीपी प्लानांत दाखयल्ले शेतांतले रस्ते काडून उडयतलो म्हूण मायकल उलयता. We are trying to rectify all the old mistakes, all the old roads which are shown in the ODP. Earlier, prudent media and some other press has already brought it out that there are so many errors in the ODP. Some are intentional, some are unintentional. We will rectify them. We have kept it for public suggestion objection. There are so many roads shown on ODP which are still not built. They cannot be built. Why we should have roads put on ODP which cannot be built only?
or which is going to damage somebody's paddy field. I am telling him or anybody, not even 1 square meter of paddy field will be converted. थर्ड फ्रंटाक फंडिंग करपाक बीजेपीन ओडीपी उक्तो केला म्हूण काँग्रेसीचो म्हणयारो सुनील कवटणकरान आरोप केल्लो. सुनीलाक खंय कलांगूटचो आदलो आमदार फुसलयता. आणि तो जे म्हणटा थर्ड फ्रंट, ते थर्ड फ्रंटान जे मनीस जॉईन झाल्या or जावपाचे आहा, they are all congressmen. He is putting allegations on us that it is a master plan of the BJP that we are going to fund the third front. Third front hinga caution देना. Hinga Kalangutso ex-MLA is funding him to give these press statements. We are trying to rectify all the old mistakes, all the old roads which are shown in the ODP. I am telling one thing, like last time so many paddy fields were converted. I am only saying one thing, that एक जो तर paddy field convert जायत जाल्यार I will leave this office. थर्ड फ्रंटा बरोबर वतलो काय म्हूण विचारल्यार मायकल हय म्हणना आणि नाय म्हणना. वेळ येतकूच खंय कळटले. That time will prove. Right now we are in a strong party. So you are not denying that? No, I am not denying. I am with Bharatiya Janata Party. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर लौकिक शिलकार आणि व्हिडिओ जर्नलिस्ट दिनेश करपे. ख्यास्त माफी जाय म्हूण मिकी राज्यपाला मेरेन पावलो. मिकीचो अर्ज राज्यपाला मेरेन पावला. राज्यपालान ताचेर सरकाराचें मत मागलां. ताचेर मिकीचो फुडार थारतलो. गृहमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकार मिकीच्या अर्जाचेर कितें भुमिका घेता ताचेर सगळ्यांची नजर आसा. मिकी ख्यास्त माफ करची म्हूण पार्सेकार सरकाराचेर सध्या बीजेपींतल्यानूच दबाव येवंक लागला म्हूण सुत्रां सांगतात. इंजिनियर मारबडे केशीत 6 म्हयन्याची ख्यास्त पडिल्लो मिकी म्हयनो जालो कादयेंत आसा. Whenever a person stays surety means it's an undertaking that you will produce the person when and required, or when the court called. When Mickey could not be traced, at that time court had issued notice to please produce him. Understood, no? So because he could not produce, then court said let the amount be forfeited. So that time they came to know that the bank, the money was not there. So we were under impression that it was because there was a certain amount that was seized also. Understood, no? We thought it is seized in the court. But when we went and checked, we found out that the manager said that court did not send any remarks, so therefore that thing was appropriated. And the other FDR which was kept thinking that it's given the court, that is there. So that we produced today in the court. So the court judge said that she will do her internal inquiry and she imposed 2,000 fine. टिपर, ट्रक आणि मोटरसायकली मदीं मडकय जाल्ल्या अपघातांत एकलो आगताक गेलो. ताचे वयल्यान लोक चाळावले. लोकांनी माड्डोळा राष्ट्रीय महामार्ग 17 आडायलो. ट्रकाच्या ड्रायव्हराक अटक करची म्हूण लोक मागताले. डीवायएसपीन ड्रायव्हराक अटक करपाचें उतर दिल्या उपरांत लोकांनी रस्तो मेकळो केलो. एक्सिडेंटात प्रियोचो गोकुळदास नायक सुमार 50 वर्सांचे पिरायेचो आगताक गेलो. टिपरान ताचे मोटरसायकलीक धपको दिलो. ट्रकाच्या ड्रायव्हराक पुलिसांनी मंगळारा सांजे धरलो. एक भुरगो आमचो गांवचो गोकुळदास नायक, एक इनोसंट भुरगो. आमी जाणा तो भुरगो केन्नाच गाडी फास्ट चलोवपी न्ही. वरां जाली तेजी बॉडी थंय पडलेली आसा आनी त्या गाडीचो ड्रायव्हर पळोवन गेलो आनी जो मालक मेळना. जेका आमी हातूंत कॉन्टेक्ट केला तो अजून वरभर जालो हांगा पावना. ट्रक आख्खो लोडेड आसा, तेका ताडपत्री ना, तेजी काच फुटलेली आसा. अश्यो गाडयो आरटीओ रस्त्यार कश्यो चलोवंक दिता? आज कंप्लीट फिल्मिंग आनी वो स्पॉटार हे जाले तेन्ना फुल पावस पडटालो. गाडी कोणाची गाडी दिसना. गाडी कोणाची ती गाडी दत्तवाडी म्हणून कोणाच्या ओनराच्या दत्तवाडी एड्रेसाचेर मुस्लिमांवर पूण ही गाडी उसगांव तिस्कार चलता आनी ही फोंड्या सिटीन दिसाक 2दा तरी येता गाडी. रस्तो अर्द सोडून रस्तो हांगा म्हाजे बाबतींत कोणी सांगपाचें आमी जाणा न्ही. तुमचे फोंड्यान करता आमी जाणा न्ही, पूण वायट दिसता असल्यो गजाली घडटल्यो. पूण आतां खरें फिल्मिंगा लागून जालें. फुडल्यान काय दिसना. आमी शिफ्ट करया प्लीज मातसो. एक सगळ्या कडेन मागता. तुमी कितें एक्शन घेतलें? आमी त्या मनशाक हाडून तुमी पोलीस स्टेशनार आमचें उदक हें करता, भितर उडयता, अरेस्ट करता. 2 वरां तेका टायम दिलो. शुवर उडयता. कित्याक तुमकां मान्य आसा सगळ्यांक? शुवर उडयता. पळय घेऊया एक विराम.